मोगाचे स्टांदू आमी पास्काच्या 5व्या आयतारान भितर सरल्यांत आनी 5वो आयतार आमकां विशय दिता जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो करूंक। जाल्यार आयच्या विशयाचेर आमी नदर मारतना आयचें पयलें वाचप आमकां मोगाच्यो कोरन्यो आमच्या जिवितांत उबारून दवरूंक आमकां उलो मारता। आयचें शुभ वर्तमान जें आसा तें आमकां दर एकल्याक उगडास कोत्ता। आमच्या देवाची मोगाची कोरनी ज्या पुता उद्देशी ताणें आमकां दाखोवन दिली तसलीच आमच्या जिवितांत आमी दर एकलीं एकामेका सवे सेवे चाकऱ्यान दाखोवंक आमकां आयचें देवाचें उतर उलो मारता। जाल्यार ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ल्हानशी गोत एके ओस्तोरे सवे जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। एक ओस्तोरी एका रस्त्यार चलतना अवचितूच एका गरीब भुरग्याक भीक मागतालें तिणी पळयलें आनी जेन्ना ह्या ओस्तोरेन ह्या भुरग्याक पळयलें तेन्ना ताका भीक घालचे बदलेक तिचे फकत चुरचुरे केले पूण कांयच दिलें ना पूण अशेंच चलून वेता वेता जेन्ना ती आपली घरा पावली आपल्या व्हडल्या बंगल्यान ती भितर सरली तेन्ना सांजेच्या वेळार ती मागणी कोत्ताना देवाक दिनवासतना तिणें अशें म्हणलें म्हाका तुवें इतली ग्रेस केलेली आसा येदो व्हडलो बंगलो तुवें म्हाका दिला पूण त्या गरीब भुरग्याचो म्हाका उगडास येता ताचे पासत तुवें कांयच करूंक ना देखूनच हांव तुका हे वेळार शेणटां। आनी तेन्नाच मागण्यान जबाब दितना देवान म्हणलें हांवें त्या भुरग्या पासत जायतें केल्लें आसा। जाल्यार ओस्तोरेन विचारलें तुवें कितें केलां? त्या भुरग्याक कितेंच बरेंपण भीक घालूंक वा ताचें परामर्श करूंक हांवें तुका हें जिवीत फाव केल्लें आसा। पळय म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाक हे 5व्या आयतारान आमकां दर एकल्याक विशय दिल्लो आसा आनी हो विशय म्हणल्यार देवान जसो आमचो मोग केला तसोच आमी एकामेकाचो करूंक हो विशय आमकां उलो मारता। जाल्यार आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार आयचें पयलें वाचप सांगता आमच्या जिविताचो पयलो हेतू जावन आसा वा आमच्या जिविताचें पयलें मोल आनी ओड येतलो जाल्यार आमी सदांच मोगाचें जिवीत जिवंक। पयली आज्ञा आमकां दिलेली आसा ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी मोग एकामेका सवे शिंपडावंक। जेन्ना आमी होच मोग एकामेका सवे शिंपडायतात तेन्नाच भाव भयणीनो म्हजें तुमचें जिवीत ओताबोरीत आनी फळादीक जावंक पावता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जे परी देवान आपल्या पुता सवे म्हज्यान तुमचे सवे हो मोगाची कोदनी दाखयली। आमी जायते फावटी उतरांनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तात पूण आयचें पयलें वाचप आनी आयचें शुभ वतन आमकां सांगता आमचो मोग फकत उतरांनी न्हय पूण आमचे मोग आमी कोरन्यांनी एकामेका सवे दाखोवंक। जेन्ना आमचो मोग आमी एकामेका सवे आमच्या कोरन्यांनी आमी दाखयतात जी आमकां देणी आनी बेसांव आमकां दिलेलीं आसात ती आमी गोड एकामेका सवे वांट्टात तेन्नाच हीच मोगाची कोदनी आमी जिवंक पावतात। जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी दर एकलीं आमचो मोग फकत उतरांनी न्ही पूण आमच्या मोगाची कोदनी आमच्या भाव भयण्या सवे आमी दाखोवंक आमकां उलो मारता। जाल्यार आयच्या दिसाक निमणी वस्त ती म्हणल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमी सगळीं मोगाचें जिवीत जिवंक सोदतात पूण हो मोगाचें जिवीत जियेतना पयले सुवातेर खूद जे परी देवान आमचो मोग केला तेच परी आमी खूद आमचो मोग करूंक गरज आसा। पयले सुवातेर आमी आमकांच मानून घेतात आमकांच समजून घेतात आमचोच मोग कोत्तात तेन्नाच गोडे आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक पावतलीं। जाल्यार ही तिसरी आनी निमाणी वस्त आमकां मागुया जे परी देवान आमचो मोग केला तेच परी आमी खूद आमचो मोग करून होच मोग संवसारांत आमच्या भाव भयण्या सवे सेवे चाकऱ्यांतल्यान होच मोग शिंपडावंक आमकां धीर आनी बोल हे 5व्या पास्काच्या आयताराक आमकां मागुया।